मंगळार 24 जून 2025 स्नान दातारा सांत जुआवांचो झोल दोबाचीक परब मुखेल वड एलिझाबेथीन सांगले ताचे नाव जुआव नियाळाक आदार एका कुटुंबात एक आवय बापाय आपल्या जल्माक आयलोल्या भुरग्याक नाव दिवंक जायती नावां सोदलीं पूण एकूय नाव तांकां बरें लागूंक ना। उपरांत तांच्या 4 वर्सांच्या ल्हान धुवेन जुआव म्हूण नाव काडलें। हे ल्हान धुवेन हे नाव काडलें देखून सगळीं अजाप जालीं, पूण खऱ्यांनीच जुआव ह्या भुरग्याचेर देवाचो हात आसलो। हो भुरगो आयज पाद्री जावन देवाचे कृपेन भरलेलो वावर करता। एलिझाबेथीक आनी जाकारियासाक जाणटे पिरायेक देवान भुरग्याचे देणे तांकां फावो केले, कित्याक देवाचो हात ह्या भुरग्याचेर आसलो। ह्या भुरग्या वरवीं देवान आपलो सडवळेचो वावर सुरू केलो। जुआवाक पयलो संवसारांत धाडून आपल्या पुताक मनशा कुळान वळखून घेवंक आनी ताच्या ह्या वावरांत भागीदार जावंक तयार केलो। देवान खेरीत आपली येवजण भाग्योन जुआवा वरवीं जॉर्दान नदींत पोरजेक दाखोवन केली आनी जुआव ह्या नांवा वरवीं देवाची कृपा सगळ्यांक फावो जाली। आमकांय आमच्या आवय बापायन कसलें ना कसलें नांव घातलां। हें नांव बेश्टेंच पडूंक ना, पूण सगळी देवाची येवजण। आमी जोड एकली देवाच्या मोगाची, कित्याक देव आमचे वरवीं आपली येवजण शार्ती पावोवंक वावुरता। म्हजो ताराव, देवान आमकां दिल्ल्या नांवा वरवीं देवाची येवजण सेवेंतल्यान फुडें व्हरूंक वावुरतली।